ह्या 3 वर्सांचे जे पुरस्कार आसात ते साहित्य पुरस्कार म्हळ्यार ग्रंथ पुरस्कार आनी सेवा पुरस्कार। साहित्य पुरस्कारा भितर एकूण 9 वळेऱ्यो आसात, त्या 9 वळेरेचे पुरस्कार दिल्यात आनी भाशा सेवा जो पुरस्कार आसा ते एकूण 8 वळेरे आसात। अशे 8 आनी 9 17 वळेरेंत आयचे हे सगळे पुरस्कार आसात ते घोशीत जातले। कोंकणी प्रसार माध्यमांत कला कौशल्य हो जो पुरस्कार आसा तो 22व्या वर्सा भिकू नायक हांकां फावो जाला, 23व्या वर्सा अतुल पंडीत हांकां फावो जाला आनी 24व्या वर्सा प्रमोद आचार्य हांकां फावो जाला। कोंकणीची सेवा करपी वेगवेगळे पुरस्कार दितात। अंदूं वर्सा 22, 23 आनी 24 अशे 3 वर्सांचे पुरस्कार आज आमी घोशीत करपाचे आसात। गोवा कोंकणी अकादमीच्या कमिटीन हे 3 वर्सांचे पुरस्कार जे पयलीं दिवपाचे उरिल्ले ते एका बरोबर दिवचे अशी सुचोवणी केली आनी त्या सुचोवणेक अनुसरून हे 3 वर्सांचे पुरस्कार आज आमी घोशीत करता। 2021-22 हो काळ चड करून कोविडाचो काळ आशिल्लो, त्या काळांत थोडी पुस्तकां कमी संख्येन बी आयल्या। रोमी जावं देवनागरी असो भेदभाव करिना। जे रोमींतल्यान बरोवपी आसात आनी रोमींतल्यान बरयल्ल्या पुस्तकांक सुद्दां आज सुद्दां ह्या आज जी पुस्तकां वाचतात पुस्तकाचें नांव आसा तातूंत रोमी पुस्तकां आसात। हे सगळे पुरस्कार राजभास दिसा 4 फेब्रुवारीक आमी राजभवनाचेर एक खाशेलो सुवाळो घडोवन हाडटले आनी त्या सुवाळ्याक हे सगळे पुरस्कार जे आसा ते प्रदान करतले।